न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातून लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धंद्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्लें। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोवचे पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनात येवकार। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनात दर दिसा घडपी घडणुकांचो आमी धांवतो नियाळ घेता। तर आयच्या दिसा वडाची पुनव आशिल्ल्यान आयच्या गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत सवाशिणी बायलांनी वडा पुनव व्हडा उमेदीन मनयल्ली आसा। तर आयच्या दिसाचे म्हत्वाचे अपडेट्स जाणून घेवपा खातीर सगळ्यांत पयलीं आमचो डेस्क इन्चार्ज सुशांत गावत हांचे कडेन। फाटले 2 दीस जाले तुमकां खबरच आसतलें GMC भायर दोतोरांचें आंदोलन सुरू आशिल्लें। भलायकी मंत्री विश्वजितान GMCत अचकीत भेट दिवन दोतोर रुद्रेश कुट्टीकार हाचेर फोग काडिल्लो। ते उपरांत दोतोर चाळविल्ले आनी तांच्यानी आंदोलन सुरू केल्लें। ह्या आंदोलना मजगती तांच्यांनी कांय मुख्य मागण्यो दवरिल्ल्यो त्यो आयज मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान तांच्यो 7 मागण्यो मान्य केल्यो। GMC भितर फोटोग्राफी आनी व्हिडिओग्राफी कंप्लीट बॅन केल्ले आसा। दोतोरांच्या सुरक्षे खातीर थंय एक PSI तैनात करतले म्हणून दोतोर प्रमोद सावंतान सांगिल्ले आसा। आनी मुख्यमंत्र्याच्या आश्वासना उपरांत आयज निमणे दोतोरांनी आपले आंदोलन फाटीं घेतले। सविस्तर बातमी 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली। तर फाटले 2 दीस जाले GMCत जे दोतोरांचें आंदोलन सुरू आशिल्लें ते निमणें आयज आटपात आयिल्लें आसा। ह्या विशींची बातमी सरान तुमकां सांगिल्ली आसा ती सविस्तर 7 वरांचेर पळयात। फुडें या आमचे न्यूज एंकर समिता कडेन। दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत सध्या मुळाव्या सुविधांचो उणाव आसा असो आरोप जो आसा तो फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी केल्लो आसा। तर ह्या हॉस्पिटलांत सरकार नर्सिंग कॉलेज हाडपाक सोदता पूण आतांच ह्या हॉस्पिटलांत मुळाव्यो सुविधा ना। दुयेंत्यांक खातीर खाटी लेगीत उपलब्ध ना। तर अशें आसतना आनी नर्सिंग कॉलेज आनी कित्याक असो प्रस्न ताणें केल्लो आसा। तशेंच नर्सिंग कॉलेजीचो प्रस्ताव हाडचे पयलीं सरकारान आमकां अजिबात विश्वासान घेवंक ना असोय आरोप विजय सरदेसाय हांणी ह्या वेळार केल्लो आसा। अशी एक बातमी आसा। आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार काल म्हणजे सोमारा मानसवाडा कुणय वाठारांत एका घरांत चोरी जाली। सुमार 4.5 लाखाचें भांगर एकल्यान फारयल्लें। देखून ह्या प्रकरणांत दुबावीत जो आसा प्रदीप नावैत हाका म्हाड्डोळ पुलिशेन आयज रितसर अटक केली। देखून न्यायालयान ताका 3 दिसाच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्ली आसा। तर फुडें आमचे न्यूज एंकर दिप्ती कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। दर वर्सा प्रमाण अंदूय मडगांवच्या होली स्पिरीट फेस्ताचे पुरुमेत फेस्त जे आसा ती फेरी भरिल्ली आसा। वेगवेगळे पुरुमेताक लागपी सगळें सामान हांगा उपलब्ध आसा। पूण अंदू खारें नुस्तें जें आसा ताका मागणी कमी आसा कारण खारें नुस्तें जें विकपाक हाडलां तें म्हारग जाल्ल्या कारणान थंय तांकां तितलें गिरायक ना अशें नुस्तेकान्नींचे कागाळ आसा। आनीक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार ताळगांव कालूच सरकारी मुळावी शाळा जी आसा तिका आसा ते पोव हांगा हॉलांतल्यान तांकां निमणें परत शाळेंत हाडिल्लें आसा। मात हांगा जी बालवाडीची भुरगीं आसात ल्हान सुमार 40 भुरगीं आसा तांकां सांबाळपाक खंय तरी शिक्षिका नाशिल्ल्यान तांची मागणी आसा की बेगीन ह्या भुरग्यांक सांबाळपा खातीर एक टिचर तांणी अलर्ट करची म्हणून। तशेंच आनी एक अपडेट म्हळ्यार दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रांत पत्रकारांक प्रवेश बंदी असो तक्तो काल लायलो आनी ताका लागून बरोच बोवाळ जाल्लो आसा। GMCन जो भलायकी मंत्री तशेंच दोतोरां मदीं जे प्रकरण घडलें ताच्या फाटभुंयेर तांणी कांय मागण्यो केल्ल्यो आनी ह्याच मागणेंतले एका मागणेचेर खंय तरी तांचो चुकीचो समज जाल्ल्या कारणान हो तक्तो तांणी लायिल्लो। पूण निमणे कांय पत्रकारांनी ह्या तक्त्याक विरोध केल्ल्या उपरांत निशेध केल्या उपरांत तांणी हो तक्तो जो आसा तो आयच्या आयज काडिल्लो आसा। सो ह्यो तुमकां सगळ्यो बातम्यो सविस्तर गोमंतक टुडे बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो।
तितून आमकां 3 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा. तशेंच आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार भाजप सरकार बरें प्रशासन दिता. भ्रष्टाचारा विशीं जे कोण उलयतात तांचे कडल्यान आमी स्पश्टीकरण मागिल्लें आसा. आमचें सरकार लोकांक बरी सेवा दिता अशें म्हणीत आयज मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आपल्या सरकाराची तोखणाय केल्ली आसा. मात मंत्र्यांची वादग्रस्त विधानां आनी कृत्यां हे विशीं जेन्ना पत्रकारांनी तांकां प्रस्न केलो तेन्ना ताका जाप दिवप आयज मुख्यमंत्र्यान टाळिल्लें आसा. ह्यो ज्यो आमच्यो न्यूज एंकर तशेंच सब एडिटरांनी तुमकां बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा त्यो सविस्तर 7 वरांचेर पळयात. तशेंच आनी कांय म्हत्वाच्या अपडेट्सा खातीर गोमंतक टीव्ही फॉलो करात. कॅमेरामॅन साहिल तारी सयत हांव ऐश्वर्या केरकार. हे न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. काल एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटिन मुजरत पोवचे. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.